नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। हांव सदांच म्हणटा की राजकारण तापलां, राजकारण गोयचे तापलां म्हणटा आसतना काही लोकय म्हाका प्रश्न करतात की तूं सदांच पळय राजकारण तापलां म्हणटा अशें एक्झॅक्टली तूं कित्याक म्हणटा। म्हाका फक्त एकच सांगपाक जाय की जर तर आमी गोयचे राजकारण जर तापलां जर म्हणनात जाल्यार तो राजकारणाचो अन्याय आसा। कारण वेगवेगळ्यो घडामोडी, वेगवेगळे ट्रेंडिंग इश्यूज जे आज सोशल मिडियाचेर न्यूज चॅनलाचेर आमी पळयतात ते घेवनच आमकां सगळ्यांक फुडें वचचें पडटा। आज ज्यो कितें गोंयांत घडामोडी घडटात किंवा ज्यो कितें घडामोडी घडपाच्यो आसात हाजेर उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसात थिवी मतदारसंघाचे माजी आमदार बाब किरण कांदोळकर। सर, वी वेलकम यू टू द शो। लोक तुमकां सदांच पळयतात, पयलीं एज अ MLA म्हणून लोकांनी पळयलो, आतां एक बरो लिडर म्हणूनय पळयतात। आनी हालींच तुमी एक सामकी एक हेडलायन दिली जे सगळे न्यूज चॅनल, पेपर सगळे सामके एक ट्रेंडिंग करून ती सगळ्यांनी दाखयली आनी म्हाका दिसता ट्रेंडिंग जावपा सारकी ती म्हणजे यू आर पार्ट ऑफ विजय सरदेसायज 55th बर्थडे। यू आर देर ऑन स्टेज। तुम्ही गोवा फॉरवर्डाक आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड सोडलें, यू कंटेस्टेड लास्ट इलेक्शन ऑन TMC अलॉंग विथ युअर वायफ आनी परत तुम्ही विजय बाब सरदेसाय बरोबर त्या स्टेजीर दिश्टी पडले। आतां गोंयचें राजकारण आनी सद्याक हो ट्रेंडिंग इश्यू, तो हांव तुमकांच प्रश्न विचारता, तुमी कशें समप करता? कशें आहा पळय, फाटल्या शेनवारा विजयाचो 55वो वाडदिवस जालो। म्हाकाय आमंत्रण आसलें की वाडदिवसाक येवचो, सो त्या हिशोबान हांव थंय गेलो। अशें कांय ना, विजयाक सोडटा आसतना TMCन वयता आसतना आमचें कांयच वायट अशें कांय नासलें। म्हाका कांय गोश्टी पटल्यो ना, सोडले। आमचे मैत्री ही सदांच आसली। सो आतां वाडदिवसाक वचपाक म्हणजे थंय राजकारण आसता अशें ना, थंय वेगळे वेगळे भारतीय जनता पार्टीचे लोक आसले, थंय कावन्सिलर आसले, एक्स मंत्री आसलो, काँग्रेसीचे लोक आसले थंय, आनी उरलेले गोवा फॉरवर्डाचे। आनी तेजे एक कशें आसता, वाडदिवसाक वचप कोणें आसना। काल हांव प्रेमेन शेट्टीच्या वाडदिवसाक गेलो, आयज घडये मायकलाच्या वयतलो। सो अशें आमी त्या दिसा नरेश सावळाच्या गेलो। सो अशें कांय ना की वाडदिवसाक गेलो म्हणजे आमी ते पार्टेन वयतात काय ते पार्टीचे, अशें कांय ना, जस्ट एक फ्रेंडशीप म्हणून वचप। म्हणजे फ्रेंडशीप बियॉन्ड पॉलिटिक्स अशें जेन्ना आमी म्हणटात, म्हणजे ताजे खातीर ते म्हाका दिसता काही ज्यो गजाली आसता, म्हणजे फ्रेंडशीप इज ऑलवेज अबाउट पॉलिटिक्स। आमी जेन्ना आज सोशल मिडियाचेर सुद्धा जेन्ना खुबशे लोक डिबेटी करतात, जायते जाणकार जे आसा थंय कमेंट करतात की तुम्ही झगड नाकात, यू आर फ्रेंड्स, पॉलिटिक्सा खातीर तुम्ही फ्रेंडशीप तोड नाका। सो म्हाका दिसता हे एक जे कितें पळय एक जी मैत्री आसा, जी कितें इश्टागत आसा ती सदांच सगळ्यांनी, जावं ती आमदारांनी मंत्र्यांनी आसूं, राजकीय फुडाऱ्यांनी आसूं किंवा जे सामान्य लोक आसा ताणें आसूं, सदांच म्हाका दिसता ती फ्रेंडशीप लेवल जे आसा ते मेंटेन करपाक जाय। पूण आज जर गोंयच्या राजकारणाचें उलोवपाचें जर जालें जाल्यार वॉट किरण कांदोळकर वूड एक्झॅक्टली लायक टू कमेंट। कारण आज आमी पळयतात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, एका वेळा वेले तुमी थिवी मतदारसंघाचे BJPचे आमदार, आनी आज जे कितें सद्याक जे चल्लां ताजेरूय तुमी खुबशे आवाज उठयतात। सो एक एक्झॅक्टली कितें अशें सद्याक तुमकां सांगपाक जाय? आयचे सरकार जे चल्लां तेजेर जर म्हाका तूं विचारशेलें, एंटी इन्कम्बन्सी खूप आहा, लोकांच्या मनान खतखत आहा। बस हेंचे दादागिरीक लागून कोण उलोवंक वचना, पण जशें जशें इलेक्शन लागीं येता तशें तशें लोक उलोवपाक लागतले। आयच्या सरकाराक जर उपमा दिवपाची जाली जाल्यार हांव एकूच उतर सांगूंक शकता, हें सरकार लोकांक रस्त्यार हाडपाचें सरकार आहा। सो हितून म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान भारतीय जनता पार्टीचे वायट दीस सुरू जाल्ले आहा आनी ते फुडाराक वायट दीस येतले। हांगा सत्ता परिवर्तन जातली। आतां म्हज्यान हें सांगूं नजो की सत्ता परिवर्तन म्हणजे कितें, एक्झॅक्ट कोण येतलो, कित्याक बाकीच्याय जर पार्टींचे, आयज तुवें म्हाका आतां विजयाचे उदय विचारले, विजयाच्या भितर एक वेगळी क्वॉलिटी आहा, तो लोकांकडे बरो आहा तो, आनी लोक एज अ तेका बरो लिडर म्हणून पळयता। आयज जरी थोड्याच टायमाक तो त्या वेळार मनोहर पर्रीकराच्या सरकारान आसलो, तेणी काम केलें, पूण तेजे उपरांत एज अ ऑपोजिशन आनी तेचे पयलीं 2012च्या इलेक्शनान एज अ ऑपोजिशन म्हणून तेणी बरें काम केल्लें आहा। आनी ते दिसूय उलयतना सांगला की विजयाक लोक ऑपोजिशन लिडर म्हणून वळखता। एक्चुअली ही इज नॉट अ ऑपोजिशन लिडर, युरी आलेमा हो ऑपोजिशन लिडर, पूण कोणाकूय जर तूं सामान्य गोंयकाराक विचारशें न्हू, ऑपोजिशन विजय म्हणटा। सो विजयाक राजकारणान फुडार आहा हें म्हाकाय जाणून येता, आनी लोकांचे गोंयच्या लोकांचें परसेप्शन आहा, तेका लागून फुडें हांवें तुका म्हटलें तशें भारतीय जनता पार्टी येवचो ना, पूण कोण येतलो 100% शुअर की भारतीय जनता पार्टी येवची ना। भारतीय जनता पार्टीक हांवें सांगलें न्हू, हें सरकार जें आहा लोकांक रस्त्यार हाडपाचें सरकार। सो नो चान्स इन फ्युचर, पूण परिवर्तन हें जातलें। 2022 जेन्ना तुमी TMC जॉयन जाल्ले, तुम्ही तुमची घरकान्न TMCचेर तुम्ही कंटेस्ट केले, तेन्नाय तुम्ही हें स्टेटमेंट म्हणिल्लें की, आनी सगळ्यांनी म्हणिल्लें की BJP येवची ना, पूण BJP आयली। आनी आज खंय तरी म्हणजे तशेंच वातावरण परतें जातलें जावचें ना तें मागीर,
पूण कितें सद्याक दिसता तुमकां खंयचे ते विशय आसा ज्याचे खातीर तुमकां दिसता की अँटी इन्कम्बन्सी सद्याक चालू आसा? असे विषय खूप आहा, तुका सांगले न्हू. आता रिसेंटली तू विषय आहा टॅक्सी ॲप एग्रिगेटर, जो टॅक्सीचो बशीचो हो एकूच व्यवसाय हो आहा जो आमच्या बहुजन समाजा कडेन आहा आणि तो गोंयकार चलयता. मोठ्या प्रमाणात 80 ते 90% आमी म्हणूं येता की टॅक्सीचो व्यवसाय हो आहा माझ्या मतदारसंघान खूप आहा. जेचे कडेन एक टॅक्सी आहा, 2 आहा जाल्यार तेणी ड्रायव्हर दवरला. पूण हो आमच्या हातीन आहा. आयज जर तूं पारंपारीक व्यवसाय जर पळयशी, आयज म्हालो आमचो दिसाना, नुस्तेकार आमचो दिसाना, असे कितलेशेच आहा जे पारंपारीक व्यवसाय आमचे असले हे आयज आमच्या हातीन उरलेले ना. आयज टॅक्सीचो उरला, थंयसरूय तुम्ही जर ते ॲप एग्रिगेटर म्हणजे कोणूय येवप आनी हांगा ती ॲपाचेर भाडी मारप. सीएमान एक स्टेटमेंट दिलो की ओला आनी उबर कशेंच गोंयाक येवचे ना. आमचो मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दिवपाक माहीर आहा, प्रत्यक्षान करपाक जाय. ऑलरेडी हांगासर गोवा मायल्स म्हणून आहा, तेन्नाय सांगलेले हाडचे ना, पूण हाडले. आम्ही डिजिटलायज जे आहा तेका आमचो विरोध. तुम्ही म्हणटा ओके, आमचो विरोध ना, आमटा ना, फॉर्ड वचपाकूच जाय, डिजिटल जावपाक जाय. पण हे जे गोंयचे टॅक्सीकार आहा हे त्या लोकांक ती व्यवस्था करून दिवपाक जाय. त्या लोकांक तुम्ही एक रेट ठरोवपाक जाय, कितें तरी ठरोवपाक जाय आनी तांकां दिवपाक जाय. तांकां तेंचे पोट मारपाक दुसऱ्याक हाडप हे चुकीचें आहा. सो हेका लागून अशे खूब विशय आहा. हो एक हांवें टॅक्सीचो एकूच सांगलो. हांगा म्हारगायेचो विशय आहा, हांगा भयंकर लँड कन्वर्जनाचो विशय आहा. गोंयची जी आमची हे आसली, एक तर कोमनिदाद गोंयान मॅक्झिमम जाग्यार कोमनिदाद, ज्या जाग्यार तूं कांयच करूंक शकना. कोणी बांदले जाल्यार बाबड्यान ते मागीर इलिगल. उरलेल्यो जमनी ज्यो आहा ह्यो आयज खंय आहा आमच्या हातीन. आयज दिल्लीकार येवन हांगासर तूं आमकां ज्या वेळार आदी कोणी सांगताले पळय 20 रुपया आनी 50 रुपयान दोंगर घे, आयज ते येवन 15-20 हजारान दोंगर घेता आयज पेडण्या सारकिल्ल्या मालान. अश्यो जमनी ज्यो रुपांतर जाल्यो जमनी आयज आमी एका टायमार एक भंय आहा आयज गोंयकारांक की येणाऱ्या काळान मुंबईन जशे आयज मुंबईकार जे असले हे मायग्रंट जाले, कमी जाले, उरोकूच ना, तशे एका काळार गोंयकार हो गोंयान ह्या मायग्रंट जावपाचे चान्सीस आहा. सो हेका लागून लोकांच्यो अश्यो खुबश्यो नाराजी आहा. लोक आयज उलोवन दाखयना, कित्याक हे दादागिरी करता. हे तेंची कोणाची उदकाची कनेक्शनां कट करता, कोणाची लायटीची कनेक्शनां कट करता, कोण पोलीस कॉन्स्टेबल, कोण जर गव्हर्मेंट सर्वंट आहा त्यांची काडप आनी काणकोण. खऱ्यांनी जे पळय कोणाले पळय इलिगॅलिटीज आसा तांकां तुमी म्हणटा की सरकार आतले ना, पूण जे कोण गोंयकार आसा जे कश्ट करून पोट भरतात तांच्या पोटाच्या आड येता. हांव इलिगल लिगलाचेर वचना, पूण गोंयकाराच्या हातीन सटन एक धन्य उरपाक जाय. आयज आमी गोवा डेव्हलप करता कोणा पासत. आमी भारताचो एक भाग आहा, हें बरें आहा. बाकीच्या भारतीयांनी येवन हांगा काम धंदो करूं येता ना न्हू, पूण मुख्य जो आमी जो गोंय डेव्हलप जो करता न्हू, हो गोंयकारा पासत आसपाक जाय न्हू. वो आमच्या पासत आसपाक जाय, आमच्या लोकां पासत आसपाक जाय. आमचो लोक ते कितें तेंचे ते हितून विलाज येयले आनी ते बाकीच्यो गोश्टी येयले तितून झाडू मारपाचें काम करपाचें काय कितें आमच्या लोकांनी. आमचे लोक कशे वयर सरतले हें पळोवपाक जाय. आयज टॅक्सीकार, हांवें ते एकूच विशय सांगता, टॅक्सीकार कोहोय तो वयर सरपाचो प्रयत्न करता. आयज हे भायले जर हाडले जाल्यार आमचे गेले न्हू, मागीर ते हाडटले आनी कर्नाटकाचे आनी खंयचे खंयचे आहा तांकां हाडटले आनी ड्रायव्हर करून सोडटले. भारताचे आदले राष्ट्रपती सर्गेस्त एपीजे अब्दुल कलाम सदांच म्हणटाले की फक्त व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो दिसप म्हणल्यार डेव्हलपमेंट न्ही, व्हडले व्हडले कितें हें येवप तें येवप म्हणल्यार डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट म्हणजे लोकांचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. डेव्हलपमेंट म्हणजे निसर्गाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. म्हणजे तातूंत भितर खंय तरी ती शेतां आसतली तांचें ब्युटिफिकेशन, ग्रिनरीज आसतल्यो तांचें ब्युटिफिकेशन. सो म्हाका दिसता तुमी जे पळय जे कितें उलयले ते ताका स्ट्रेट अवे जे कितें आसा ते कनेक्ट जाता. पूण आज अशी परिस्थिती कित्याक येता? कारण हांव एक फ्रिक्वंट ट्रॅव्हलर टू मुंबय, जावं तो म्हणजे शोस आसनी जावं सेमिनार्स आसनी, आय फ्रिक्वंटली ट्रॅव्हल टू मुंबय. आनी थंय मुंबयचे लोक जे कोण पळय स्थानीक मुंबयकार आसात ते उलयता आसतना एकूच गजाल सांगता दिश्टी पडटा, आज मुंबय ही आमची मुंबयकाराची रालेली नाही आहे. म्हणजे मातशी मराठी वीक आसा, जरी कोंकणी इंग्लीश म्हणजे स्ट्रॉंग आसा. पूण अशी परिस्थिती तुमी म्हणटात की गोंयाकय येवपाक शकता. 100%. हांव तेच सांगता न्ही, जेन्ना आदली तूं एक 50-60 वर्सां पयलींची जर मुंबय पळयशी जाल्यार मुंबयन मुंबयकार रावताले, कोळी लोक आसत, बाकीच्या समाजाचे लोक आसत, ओरिजिनल मराठी लोक रावताले. पण स्लो 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 भारताच्या भायरसून कोण येवंक ना, भारताचे दुसऱ्या राज्यांतले येयले, व्हडले व्हडले धंदेकार येयले, तेंच्यांनी तेंचे जमनी घेतल्यो, तेंचे सगळें घेतलें आनी ती सकयल एका कुडान रावपाक लागली. आमी तेका कितें म्हणया मागीर धाकटेशा घरान रावपाक लागले. सो आयज आनी त्यो ज्यो बिल्डिंग्यो जाल्यो, हॉटेल्स जाल्यो, बाकीच्यो गोश्टी जाल्यो, आयज त्या ह्या मुंबयकाराची फॅमिली जमीन विकली,
पैसे किती गेले खबर ना, पण त्या मनशाने आयज ते तेंच्या हितून हाऊसकीपिंग जॉब करता. ही परिस्थिती आहा. ही गोंयचेर ओडवची न्हू, हे जावचें न्हू. हेका लागून हे जे भायले लोक आयज जर तूं पयशे न्हू, एजंट आणि जमनी विकते घेवपी, पण हरियाणा म्हणनाका, दिल्ली म्हणनाका, हांव दिल्लीत म्हणिना, ऑल ओव्हर इंडियेक सून हांगासर एक ओड लागलेली आहा गोंयान. म्हणजे हे गोंय इतले नावस्ती करपाक लागून कितें सरकाराचो हात आहा ना, खरे हांगासरले प्रमाणीक गोंयकार जे असले तेंच्यांनी गोंयचं नाव वयर केल्लें आहा न्हू, नावलौकीक जे जाल्ले आहा. जेन्ना आमी हाजेर उलयता तेन्ना तुमकां दिसना की एक गोंयकार जो आपली जमीन काडून एका भायल्या मनशाक विकता ताकाय आमी दोश दिवपाक जाय, रेदर दॅन ब्लेमिंग गव्हर्मेंट. समजा एक कोणी मनीस आसा तो कितें करता, आपूण लंडन वतलो किंवा अमेरिकेक वतलो, जावं तो हिंदू आसूं, क्रिस्तांव आसूं, मुस्लीम आसूं, आमी हांगा जातीचेर धर्माचेर उलोवपाक नाका, पूण तो जर तर ताची जमीन आसा ती काडून समजा तर एका भायल्या एका मनशाक विकता, कारण ताका दिसता की गोंयकार जो आसा तो आपलो तो जागो जो आसा तो 10,000 स्क्वेअर मिटरान घेतलो, पूण तो जर तर कोण तरी दिल्लीच्यान मनीस जर आयलो, गुडगांवच्यान आयलो, हरियाणाच्यान आयलो, जाल्यार तो आसा ती 50,000 घेतलो, म्हणून तो चड पयशे मेळपा खातीर ताका विकता. तुमकां दिसना की रेदर दॅन ब्लेमिंग गव्हर्मेंट, हो जो आमचो कोण जो स्थानीक गोंयकार आसा तांणी मातशे विचार करपाक जाय, तांणी आपल्यो जमनी विकता आसतना कोणाक आपूण विकता हें पळोवपाक जाय. हे सारकें आहा तुजें. हांवें सांगलें वता पळय कोमनिदाद जमनी आहा आमच्या भितर. हांव तुका एक सरळ म्हाजें उलयतना सदां सरळ उलोवप आहा. बहुजन समाज जो गोंयचो आहा तेंचे कडेन जमनीच ना. आतां जर कोणी आतां म्हाज्या कडल्यान म्हाज्या आवय बापायन जमनी धरूंक नासल्या, आयज हांवें घेतल्या आनी एक घर बांदला, अशे हे खुबशे कमी लोकांचे आहा. नाजाल्यार सगळे जाण भाटकाराच्या जमनीनी आहा, खंयच्या आनीक कसल्या जमनीनी आहा, ते सगळे. पण जमनी एक विशिश्ट लोकांकडे आहा. हांव नांवां घेयना, तुवें म्हटल्यार तशें हांव जाती धर्माची नांवां घेयना, पण हे सजमोवपाचो विशय आहा. आयज ते काडून काडून जमनी विकता. बरें, कित्याक लागून विकता? जे जमनीची गोंयकाराचे नदरेन 2,000 पर स्क्वेअर मिटर रेट ना, ते 15,000 मेळटा, तांकां 20,000 मेळटा, 30,000 मेळटा, सो ते विकून सोडटा. बरें, म्हजें म्हणणें जें आहा न्हू, हांव म्हणिना जमनी विकल्यो, कोणाक गरज आहा, तेणी पयशाची गरज आसली विकली, ओके, नो प्रॉब्लम. पूण त्या जमनींचेर ऑर्चर्ड जमनी, हे जे दोंगर दिसतात आमकां, हे दोंगर तूं कोरगांव सारकिल्ल्या जाग्यान कोणाक विचार, हे सगळे दोंगराचे दोंगर विकते घेतले. आतां ते कोणाच्या आदाराचेर घेता? हे सरकाराच्या आदाराचेर घेता. आयज जे कितें एक हायकोर्टानसून ऑर्डर येयल्ली आहा की रस्त्या लगत जी सगळी दुकानां वो कितें आहा इलिगल, ही मोडची आनी रस्ते व्हडले करचे. आतां हे रस्ते व्हडले करप सुद्दां हे भायलेच लोक जबाबदार आहा. हायकोर्टान ऑर्डर दिवं ती, सरकारान हेजेर विचार करपाक जाय. कित्याक आयज जर तूं गांवांनी वयशी, म्हाज्या थिवी मतदारसंघान असनाडे आसात, पिरणा आसात, कोलवाळे आसात, हांगासर खंयसर मदींच 25 मीटर रोड दाखयला, खंयसर मदींच 15 मीटर रोड दाखयला. आयज स्थानीक म्हापशा मार्केटान, पणजे मार्केटान जर वयशे जाल्यार आमच्या गोंयकाराक बसपाक जागो ना, फुटपाथार जागो ना. भायले लोक येवन 80% लोक येवन थंय धंदो करता. पण आयज गोंयकार आफ्टर कोविड खंय तरी आपल्या कंपाऊंडान किंवा आपल्या घरा भायर एक गाडो घालून बसला आनी तेंचे बारीक मोठे व्यवसाय चलयता. आयज सरकार तेंकाय काडपाचो प्रयत्न करता. हेचे कारण कितें? जे रस्ते जे आहा आमच्या गोंयान, हे 5-6 मीटर रुंदीचे रस्ते आहा, आनी तितूनसून हे गोंयकार आनी गांवपण हे झळकता त्या रस्त्या वयरसून. आमी व्हडले रस्ते केले म्हणून हांवें पळयलें की मागीर तेजो जो कितें उपयोग आसता तो चल्लो, म्हणजे तेजी ब्युटी आसता ती चल्ली. पूण आयज ते गांवान 15 मीटर आनी 25 मीटर रस्ते करूंक सोदता. हे कित्याक लागून? की तुमकांय खबर आसतलें, जेन्ना एक तूं प्रोजेक्ट घालता, एक 100 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट घातलो की अमके विलाचो प्रोजेक्ट घातलो, अमके बिल्डिंगेचो प्रोजेक्ट, थंय तुवें 15 मीटर रस्तो प्रोपोज रोड म्हणून दाखयताले. आदल्या टायमार कितें जातालें? प्रोपोज रोड म्हणल्यार गांवांसून कोण 4 मिटरूच रस्तो आहा, पण गांवांसून कोण ऑब्जेक्शन हाडनासले. आयज कितें जालें? गोंयकार स्लो 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 जागृत जावंक लागलो. आयज जर ताका दिसता थंय 5-6 बिल्डिंगी येवपाचो, तो म्हणटा 15 मीटर रस्तो दाखय पयलो, मागीर बांदकाम कर. आनी हेकाच लागून म्हाका दिसता सरकाराचे आनी बाकीचे, हांव म्हणना कोर्टानसून ऑर्डर येयल्या बरी आहा, पूण सरकारान जाय जाल्यार ती चॅलेंज सुप्रीम कोर्टाक करपाक जाय जाताली. सरकारान जाय जाल्यार आमच्या सिदादीचेर एकदा ऑर्डिनन्स हाडून सगळे कायदे बदललेले तशे बदलूं येता. सरकाराक जाय जाल्यार कितेंय करूं येता, पण सरकार हेजेर वगी आहा. हे सगळे भायल्या लोकांनी जे जागे पळय घेतलेले आहा, हेंकां ते 15 मीटर आनी 25 मीटर करून रस्तो व्हडलो करून दिवपाचें हें कारस्थान आहा. आनी जी पुर्तुगेज टायमावरसून आमची जी घरां आसतलीं, देवळां आसतलीं, खुरीस आसतलीं, उडोवपाचें काम आहा. आमकां गोंयकारांक तशे भितरले इंटरनल व्हडले रोड जाल्ले जाय अशें कांय ना. पूण हातूंत भितर एक गजाल आमकां म्हणजे तुमी उलयताचे वेळार दिसून येता की खंय तरी जो पळय भायलो, गोंयच्या भायलो एक इन्व्हेस्टर म्हणया आमी, जो दिल्लीच्यान येता किंवा खंयच्यान युपीच्यान येता आनी खंयच्यान येता, तो सरकाराक प्रेशरायज करता की मेरे को हे जगह यहाँ पर चाहिए म्हणून, काय सरकार तांकां बॅकिंग करून तांकां सपोर्ट करता? जमीन ऑलवेज वायस वर्सा. नो, जमीन घेता ते, पूण आतां तूं म्हाका सांग, दोंगराचें कन्वर्जन ना, शेताचें कन्वर्जन ना, बाकीच्यो अश्यो खुबश्यो जमनी आहा, ऑर्चर्ड जमनी आहा, हेंचें कन्वर्जन ना, पूण कन्वर्जन करतात न्हू.
आणि बरेचशे गोंयकार असे आसा जांकां वचून सेटलमेंट ऑर्चर्ड नो डेव्हलपमेंट जोर म्हणजे एनडीसेड किंवा जाका सनद मेळपाचें तें वचून कितें ते गोंयकारांक गोंयकारांकडे जमनीत ना, भाटकाराच्या जमनीनी रावता हय. अजूनही. हय. हांवें तूं वदत म्हटलं बहुजन हय. समाजाकडे जमनीत ना, हय. चुकोन कोणाकडे आहा त्यो आणि ते आसाय जाल्यार तो बाबडो शिरकोन पडलेलो आहा. पण हे लोक येतात पैसा फेको तमाशा देखो. तुका सरळ ह्या उतरांनी सांगता, वो सांगून जो त्यांचे वयर डबल इंजिन सरकार आहा ते एक इंजिन सांगता आसतलें हांगा दुसरे महाराष्ट्र. तुम्ही दोघांकय ब्लेम करतात. इट इज नॉट दॅट यू आर ओनली ब्लेमिंग गोवा बीजेपी, यू आर ऑल्सो ब्लेमिंग द सेंट्रल बीजेपी. कित्याक ते वयरसून येता, हो पैशाच्या पावरार येता, पैशाच्या पावरार येना जाल्यार पॉलिटिकल प्रेशराचेर येता आणि हे सगळ्यो गोष्टी तांकां मागीर नाका जाल्ल्यो बिल्डिंग्यो, नाका जाल्ले सगळे कन्स्ट्रक्शनां हे सगळें करपाक तांकां परमिशनां गावता. म्हणून ते दोंगर घेतात न्हू. आमच्या हल्ल्याची कॅपॅसिटी ना दोंगर घेवपाची. आमी म्हणटले कितें करपाचें आहा रे बाबा तें दोंगर घेवन करपाचें कितें. सो हेका लागून सरकार जबाबदार आहा हेका. आमी आतां सरकाराचेर जेन्ना हांवें एंटी इन्कम्बन्सीचेर जेन्ना विचारिल्लो ताचेर आमी भासाभास केली. हालींच आतां परतो एक खंय तरी बोवाळ चालू जाला. तुमी थंय त्या दिसाक विजय सरदेसायच्या बर्थडेच्या निमित्यान थंय आशिल्लेच, पूण आनीक एक न्यूज फ्लॅश जाताली की खंय तरी रिशफलिंगाचेर परतो बोवाळ स्टार्ट जाला. खंय तरी जेन्ना पळय ते कार्यकर्ता मेळावा जो बीजेपीचो चालू आसा, वी हॅव टू एग्री दॅट दे हॅव व्हेरी ग्रासरूट लेवल कनेक्शन विथ देअर कार्यकर्तास इन ईच अँड एव्हरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वाट दे गो, दे टेल वॉट दे हॅव डन. हे सगळें आमकां खबर आसा. आतां तातूंत भितर हांव डीप वचना कित्याक हांवें काय खंयचोय कार्यकर्ता मेळावो खंयच्या पार्टीचो जावं तो हांवें अटेंड केलो ना. पूण जेन्ना एक रिशफलिंगाचेर बातमी येवपाक लागली आनी बींग अ एक्स MLA ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तुमकां कितें दिसता रिशफलिंग जावचें न्ही? कारण सरकार तेंच आनीक रिशफलिंगाचेर उलयता. रिशफलिंग जाल्यार कितें तरी बऱ्यो गजाली जातल्यो अशें तुमकां दिसता? पळय, रिशफलिंग करप वो ना करप हो पार्टीचो आनी सरकाराचो विशय, मुख्यमंत्र्याचो आणि भारतीय जनता पार्टीचो विशय. म्हाका तितून पडपाचो ना. पण हांव एक सांगूंक शकता तुका, फाटली 2.5 ते 3 वर्सां जाली आमी हें आयकत आहा. आयज जाता, फाल्यां जाता. 2022 मार्चाक हें सरकार जालां आनीक जेन्ना सप्टेंबराक 8 काय 9 तारखेक जेन्ना दिगंबर कामत, मायकल लोबो, संकल्प आमोणकार बाकीचे सगळे जाण जेन्ना भारतीय जनता पार्टीक गेले, दुसऱ्या दिसाच्यानच हो बोवाळ स्टार्ट जाल्लो की हाका मिनिस्टर मेळटा ताका काडटा, ताका मिनिस्टर मेळटा हाका काडटा. वचून पसून चालूच आसा. हेजेरूच सांगता तुका, जेन्ना खंयच्याय पार्टीन वा खंयच्याय सरकारान संख्या जशी वाडली, 21ची गरज आहा, पण आयज म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीक 33 जाणांचो तेंको आहा. म्हणजे सगळे सुदीन ढवळीकर आनी सगळे सोडून धरून 33 जाणांचो तेंको आहा. आता इतल्या लोकांक, इतल्या आमदारांक 12 मंत्रीपद आहा मुख्यमंत्र्याक धरून. सो इतल्या आमदारांक सांबाळून दवरप आनी बरें पर्रीकर आसलो तेन्ना पर्रीकर खंयच्या मंत्र्यांक कडसून धमकोन म्हणजे श्रीक रावन कामां करून घेताले. प्रमोद सावंताची ती कॅपॅसिटी ना. तुम्ही सामके ओपन एलिगेशन घालतात. ना, हांव सांगता तुका न्हू, हे आयक तरी. सो प्रमोदान बरी एक युक्ती चलयल्ली आहा. हांव म्हणटा हुशार तो दोतोर हो हुशार आहा. हेजें कारण इतलेंच की तेणीन सांगला रिशफलीचो एक पिल्लू सोडलें. आता रिशफलीचे पिल्लू म्हणटा तो 3 जाण 4 जाण अशें पेपराचेर येता ते उलयता. तेंच्यांनी ते केन्ना तोंडांतून तशें म्हटलां तेणीन मे बी रिशफल जावंक शकता अशें म्हटलेलें आहा. पण हे रिशफलाचे पिल्लू जे आहा न्हू, हे त्या पर्टिक्युलर मंत्री आयज जे तेका सोडून 11 मंत्री आहा पळय, ते 11 मंत्र्यांकडसून काम करून घेवपाची तेजी ही पद्दत. आनी बाकीचे जे थोडेशे भितर घुसलेले आहा आयच्या टायमार, सो तांकां सांबाळून दवरप. तुका चान्स पडटलो, तुका चान्स, काम बरें कर, पार्टीचें काम कर. काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी एका स्थानीक चॅनलाक म्हणजे एका लोकल चॅनलाक इंटरव्यू दितना हेच म्हणिल्लें, आपण फर्स्ट टायम एक असो सीएम पळयला जो फक्त आपल्या मंत्र्याक आनी आमदाराकच न्ही, बरोबर तो ऑपोजिशनाकय मॅनेज करता. जे कोण पळय आपल्या पार्टीक आयल्या तांकांय मॅनेज करता, सगळ्या सुखी दवरता. म्हाका दिसता तुमी हें सांगला आनी तांचो स्टेटमेंट हे दोगूय सामके एक्झॅक्टली मॅच जाता. ना, एज अ पॉलिटिकली प्रमोद सावंताचे सारखे आहा. म्हटलें न्हू, तो हुशार आहा की तेका खबर आहा कशें काम करून घेवपाक जाय. तो तो प्रमोद सावंत आमचो मुख्यमंत्री पयशे जाल्यार केन्ना तो तापताना आनी कितें तसो व्हडलोसो दिसना. सम्य समाज म्हजो कलीग तो, आमी जाणा तेचो स्वभाव. पूण तो हें जाणा की हेंचे कडसून कशें करून घेवंक जाय आनी हे जे बाकीचे लायनीन रावल्ले आहा तांकां कशें सांबाळून दवरपाक जाय. रिशफल कांय म्हाका दिसता तो इंटरव्यू पळयताच आनी तो इंटरव्यू पळयतकीर हें म्हणटलो हाका बरें कळ्ळें मरे हें सगळें म्हणून, कारण बाकीचे सगळ्याक एक्सपोज जालो म्हणटलो आपूण. बाकीच्या गोश्टी म्हणजे हे कळोन येता, हें सगळें करता करता करता
म्हणजे बाकीच्यांकूय गॅशेर दवरल्या निमणे इलेक्शन तेंकतले मागीर म्हणटले आसूं मागीर इलेक्शन तुम्ही म्हणटा की रिशफलिंग बी तशें कांय ना, जरी तो तांचो म्हाका पर्सनल जाल्यार मुद्दो दिसना. जालो जाल्यार तुमकां तें दिसना. आनी करपाचें आसलेलें तो तेंचो पर्सनल इश्यू, म्हाका तेजेर कांय उलोवपाचें ना. हे जाले सगळे एंटी इन्कम्बन्सी ओपोजिशन पार्टी बीजेपी हांचे. आतां तुमी जे पळय विजय बाब सरदेसाय बरोबर आशिल्ले, विजय सरदेसाय बाबाचेर परत येवया. खंय तरी एक अशें दिसलें की विजय सरदेसाय आतां इज कमिंग आउट ऑफ फातोर्डा आनी तो एक गोंयचो फेस जावपाक शकता. हें आमकां एग्री जावपाक जाय, कारण ज्या तरेन ताणें बर्थडे सेलिब्रेट केलो थंय तातूंतल्यान बर्थडेच्यो सगळे बर्थडे सेलिब्रेशन्स हे ते जालेच, पूण पॉलिटिकल गजाली ज्यो आसात, पॉलिटिकली मोटिवेटेड गजाली त्योय खूब भायर सरल्यो. लोकूय सांगपाक लागले आवय अशें तशें हें तें करून आज आमकां रोखडेंच सगळें जाता तें ट्रेंडींग सोशल मिडियाचेर दिश्टी पडटा. बातम्याचेर दुसरे दिसाक येता टीव्हीचेर, पूण सोशल मिडियाचेर ते विदीन सेकंड्स थंय पावता. तुमी थंय माचयेर आशिल्ले, तुमकां कितें दिसता? कारण थंय दयानंद मांद्रेकरूय आशिल्लो बरोबर. एकट्यान आनीक तर सरळ पोस्ट घाल्लो, हांव नांव घेना त्या मनशाचें, एकट्यानी बरेचशे जाणांनी घाल्लो की विजय सरदेसाय नोज की होम टू गिव्ह टिकेट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम पेडणे टू काणकोण. एक दयानंद मांद्रेकर दिसता, दुसरो किरण कानोडकर दिसता, हे विजय बाब सरदेसाय बरोबर आसतले. तुमी हाजेर कशें हायलायट करता? ना पळय बर्थडेच्या विशयाचेर वचत ना, विजय हो त्या दिसा ट्रेंडींग जरी जालो जाल्यार विजय म्हाका दिसता ऑलवेज ट्रेंडींग आसा. विधानसभेन आयज आमी 22 इलेक्शन आनी तेच्या पयलीं तो लोकांचे मुद्दे मांडटा. लोक बार्देसांसून आनी बाकीच्या डिस्ट्रिक्टांसून बाकीच्या तालुक्यांसून कसलेंय कितें आहा विधानसभेत मुद्दो मांडपाक जाय वो कितें तांकां अडचणी जाताले ते विजया मेरेन पावता, फातोड्ड्या मेरेन पावता किंवा तेचे पणजे ऑफिसान पावता. एक कित्याक लागून जाता? बाकीच्या लिडरांकडे कित्याक वचना? बाकीचे आसा, हांव दुसऱ्यांक कमी लेखिना, बाकीचे आसा, आरजीचो आमदार आहा, काँग्रेसीचे आहा, बाकीचे आम आदमीचे आमदार आहा, पण विजया कडेच वचपाचें कारण कित्याक की तांकां एक विश्वास आहा की आमचो जर मुद्दो कोण बरो विधानसभेन किंवा लोकां मुखार मांडटलो एज अ विरोधक म्हणून जाल्यार तो विजय सरदेसाय. सो विजय सरदेसायक लोकांनी एज अ लिडर म्हणून मानून घेतलेलो आहा. म्हणजे हांव म्हणिना हांव हेचेर तेंचेर वचना, हांवें त्या दिसूय म्हटलेलें की मागीर ते दुसऱ्यांक वायट दिसता की हेका आनी तेका सर करूं नाका म्हणटा, पण एक जे आमकां दिसता आनी लोकांचें परसेप्शन आहा, लोक जे उलयता तेजेर म्हाका दिसता विजयाक बरो फ्युचर आहा फुडें. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की फाल्यां समजा जर एक अल्टरनेट म्हणून जर पळयतात, म्हणजे केन्ना कितें आसता की एक पार्टी सरकाराक आसता, दुसरी पार्टी ऑपोजिशनाक आसता. आय विल कम टू काँग्रेस आफ्टरवर्ड्स, पूण सद्याक तुमी उदळ जशें म्हणलें की एक आवाज जो विधानसभेक दिसता तो विजय सरदेसाय दिसता. म्हणजे डू यू एग्री दॅट इफ विजय गेट्स अ चान्स टू फेस इलेक्शन एज अ CM candidate of either it can be from Goa Forward or India Alliance, that we can discuss later on, तुमकां दिसता की it will be like a strong future to Vijay Sardesai himself and as well as to this India Alliance? हांव तुका फुडें तूं म्हाका फुडलें विचारूं नाका. फाल्यां जर तो डिक्लेअर जाता विथ ऑल दीस, विथ ऑल युनायटेड ऑपोजिशन, हांव म्हणिना एकलोच विजय सरदेसाय गोवा फॉर्ड हांव म्हणना, युनायटेड ऑपोजिशन, ज्या ऑपोजिशनाक ज्या आयज लोकांक फाटले फावटी कितें जालां, बीजेपीक 33 to 35% वोट पडलेले आहा, 65 to 67 वोट हे ऑपोजिशनान पडलेले आहा. आयज जर फुडें हांगा बदल घडयतले जाल्यार ऑपोजिशन युनायटेड जावपाक जाय. हांव कोणाक सांगिना की तुमी जाया तुमी जाया, हो म्हजो विशय न्हू, हो गोंयकाराचो विशय आहा. फाटले फावटी कशें जाला, तुवें म्हटलें बीजेपी येवची ना म्हटल्यार बीजेपी येयली. म्हणजे इट वॉज लायक बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द वोट इन्क्लुडिंग TMC. हांव तेंय मान्य करता की TMCकूय लागून वोट फुटले. बाकीच्या पार्टींचे कित्याक आमी पयलीं आमचेच सजमान घेवपाक जाय, आमी आमच्यो चुको सजमान घेवपाक जाय. सो हेच्या फुडें हे सगळे जर ऑपोजिशन फाल्यां जर डिक्लेअर करीत की विजय आमचो CM फेस आनी विजय आमचो लिडर जाल्यार तूं गोंयान फुडल्या 1.5 वर्साच्या पयलींच आयजूच तूं क्रांती पळोवपाक शकता. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की खंय तरी ऑपोजिशना कडल्यान, म्हणजे लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना TMC AAP किंवा त्या वटेच्यान आमी RGP म्हणया किंवा गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस म्हणटू ते वर लायक कोलिशन, सो ह्यो सगळ्यो पार्टी जेन्ना पळय एक कडेन जेन्ना वेगळ्यो वेगळ्यो कंटेस्ट जेणी केल्यो ताच्या खातीर बीजेपीक चान्स पडलो. आनी इफ दे आर युनायटेड ऑपोजिशन, युनायटेड आवाज अशें तुमी म्हणटा. 67% वोटिंग जे आहा, वोटर जे आहा हे ऑपोजिशनान आसा. सो हे 33 आयज राज्य करता आनी 67 भायर आहा. खुबशे जाणांक ते इलेक्शन जातकीर बीजेपीची सिटां येतकीर कळटा, पूण तुमचे सारके लिडर जे ऑलरेडी MLA आशिल्ले, असेंब्लीक तुमचो आवाज पळयला, आनी ताचे खातीर म्हाका दिसता की जेन्ना एक बऱ्या लिडराक जेन्ना तो लिडर सांगता तेन्ना बाकीचे जे कोण पळय फुडारी आसात जे इलेक्शन लडोवपाचो जेन्ना एक प्लॅन करतात, विचार करतात, तांणी ह्यो गजाली समजून घेवपाक जाय की सरकार कशे तरेन चलता, ऑपोजिशनूय कशे तरेन चलता. त्यो गजाली मागीरच्यो. सद्याक आतां गोंयच्या राजकारणाचेर आमी उलयले,
आमी विजय सरदेसाचेर उरलेले, बट वॉट अबाउट किरण कांदोळकर? हांवें जरी तुमकां विचारलें अशें तशें हे ते सगळे टीएमसीचे खातीर, बट वेर डू यू सी युअर सेल्फ इन 2027? कारण 2027 अशेंच वचपाचें हें, कारण फक्त 1.5 वर्स उरलां आनी इलेक्शनाचो उलो लागलो की केन्ना काय हे 6 म्हयने वचून 1 वर्स वचून इलेक्शन जातलें हें आमकां कळचें ना. वॉट अबाउट थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी? बिकॉज इट इज युअर कोर हें सामकें. आनी सद्याचो आमदार जो पळय आसा तो बीजेपीचो आसा, जरी तो पयलीं दुसऱ्या पक्षाक आशिल्लो, आनीक ही इज ऑल्सो मिनिस्टर. पळय, येता त्या 27 हांव थिवीसून कॉन्टेस्ट करतलो हें नक्की, हें ठरलेलें हांवें आयज तुका हांव सांगूंक शकता. पूण खंयच्या पक्षासून करतलो काय इंडिपेंडंट करतलो, कित्याक म्हाका अजून कसो जाणा, एक इलेक्शनाचो मूड येवपाक जाय. हय, आयज खंयचेच इलेक्शन ना, म्हणजे आतां झेडपी इलेक्शन येतलें, आमकां 2 मतदारसंघ लागता, एक सिरसय एक कोलवाळे. हो जेन्ना घडटलो तेन्ना लोकांचोय मूड सजमतलो. म्हाका लोकूय सांगपाक लागतले, कार्यकर्ते सांगतलेच, पूण आमकां कार्यकर्त्यांचे आयकता आसतना जनरल पब्लीक जो आहा थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी हेंचे आयकपाक जाय. सो हेका लागून म्हाका दिसता हांव आयज हेजेर कांय उलोवंक शकना, पूण हांव सांगलें तशें 27 हांव इलेक्शन थिवीसून कॉन्टेस्ट करतलो. पण मे बी खंयचे पार्टीचेर आसूंक शकता ओ इंडिपेंडंट आसूंक शकता, हे येणाऱ्या काळान हांव सांगूंक शकता. आयज थरयल्लें ना, कित्याक हांवें पळय फाटले फावटी म्हजे कडेन ज्यो मिस्टेकी जाल्यो, कित्याक हांव एकलो हाराना इलेक्शन जेन्ना हारतात तेन्ना सबंद म्हाज्या वांगडा जितले वावुरता, म्हाका जो एक प्रत्येक एक सुद्दां मत मारता तोय हारता. सो म्हाका हे फावटी खंयच्याच म्हाज्या थिवेकाराक ह्या येणाऱ्या काळान हारोवपाचो ना. आमकां जिखपाक जाय जाल्यार ते लोकांकूच विचारून करप, हें हांवें ठरयल्लें आहा. आयज मेरेन डिसायड जाल्लें ना, जातकूच मागीर कळयता. तुमी म्हणटात की सद्याक आपूण आतां खंयच्या पक्षाचो फुडारी ना, आय एम ओन्ली हियर एज अ किरण कांदोळकर. स्थानीक विशय आनी कितें आसात? कारण खुबशे जाण लोक म्हणटात की स्थानीक जो आमदार आसा तो आवाज उठयना. म्हणजे जो तरी मिनिस्टर आसलो, खुबशे इश्यूज तुमच्या मतदारसंघाक आसा, तो मंत्री आसा. तुमकां कितें दिसता, कितें सद्याक थंय चेंजीस जावपाक जाय? थंय चेंजीस न्हू, आमदारूच चेंज जावपाक जाय अशी लोकांची हें आहा. हेजें कारण आमदारान थिवी मतदारसंघान आनी खास करून बीजेपीक जॉयन जाल्या उपरांत फाटल्या 8 वर्सांक कसलोच विकास केल्लो ना. तो एक असनाडे बायपास सुद्दां जाता वो आमच्या टायमा वयलो, म्हणटा आतां चालीक लागलेलो आहा. स्थानीक आमदार म्हणून कितें तरी करप मतदारसंघान, पण तेणी स्वताचो डेव्हलपमेंट भरपूर करून घेतला. आयज तो पेट्रोल पंप घालता, आयज थंय इंडस्ट्रीक लागून कोमनिदादीचो जागो घेतलो. हांगा लोकांनी 25-25, 30-30 वर्सां जालीं घरां बांदून पळय लोक आहा तेंच्या नांवार जायना, पूण कोमनिदादीचे प्लॉट आमदाराच्या बायलेच्या नांवार जाता, तेजे कंपनीच्या नांवार जाता. अशे ह्यो खुबश्यो गजाली. आपली कॉलेज घालून घेतली, ते कॉलेजीक सायन्स स्ट्रीम मेळोवन घेतली. सो तेणी स्वताचो डेव्हलपमेंट केल्लो आहा. लोकांचो कसलो ना, लोक विटल्या, लोक चेंज मागता. पण आतां कितें जाला, घटनेन आमचो तो हो प्रावधान ना न्हू की आमदाराक फाल्यां देवोंक शकता. सो तसो जर आसलो जाल्यार फाल्यां देवोवपाक लोक रेडी आसले. सो येणाऱ्या काळान सगळ्या लोकांचो तशें जावपाक शकता म्हणटा तुमी हरशीं. कारण आमी एक इस्रायलाक पळयलें, एक आमी दक्षिण कोरियाकूय पळयलें की लोक एकठांय आयले आनी तांणी सांगलें की आमकां हो फुडारी आमचो नाका, तुमी फाल्यांच इलेक्शन घेयात आनी पळयात. ना, भारतीय संविधानान ना हो, हय बरोबर, जागो ना. सो आमी ते म्हणून वचो. पूण तुवें म्हाका जें म्हटलें, आयज लोक कितें विचार करता, लोक म्हणटा तेका आयजूच तूं देंव नाका जाल्लो आहा लोकांक. सो हे तेजे परफॉर्मन्स आहा. खुबशे लिडर्स अशे आसतात जे आपले स्वताचे डिसिजन घेतात एक मोजक्याच कार्यकर्त्यांक घेवन, आनी मागीर ते लोकां म्हऱ्याक वचून सांगता आपण हे डिसिजन घेतलेले आसा, आपल्या मुखार तुमी जाय. पूण तुमी हांगा जे उलयले म्हाका दिसता इज अ सॉर्ट ऑफ चेंज. तुमी म्हणला की आपूण लोकां म्हऱ्याक वचून लोकांचे विशय जाणून घेतलो. लोक सगळे पक्षाचे कितें सांगतात, इंडिपेंडंट राव म्हणटा, ह्या पक्षाचे राव म्हणटा, ते सगळे आपूण जे लोकांचे प्रॉब्लेम्स जे आसात ते हे करून घेतलो, समजून घेतलो, अँड आय विल गिव देम द एक्चुअल सोल्युशन. ओके, थँक्यू सो मच किरण बाब. तुम्ही आयले, तुम्ही आमचे कडेन विशय मांडलो आनी बरे भशेन तुम्ही सगळे उलोवन जे कितें ट्रेंडिंग सुद्दां गजाली आशिल्ल्यो आनी तुम्ही परत जे न्यूजाक दिसले, म्हाका दिसता आफ्टर रिजायनिंग फ्रॉम टीएमसी तुम्ही एक खंय तरी गडगड केलो विजय बाबा बरोबर वचून. पूण तो आतां पॉझिटिव्ह जातलो अशें आमी धरया, आनी अजून 1.5 वर्स आसा आनी ताचे पयलीं परत एक फावटी आनीक एक आमी इंटरव्यू करतले अशें आमी धरया. सो ताचे खातीर थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर तुम्ही पळयलां आसतलें की कशे तरेन राजकारण गोंयांत चल्लां, आनी विशय आज किरण बाब कांदोळकर आनी खूब बरे तरेन मांडले, आनी ते विशय जे आसात ते लोकां मेरेन पावल्यातच. पूण लोक कसो विचार करता होय एक मोठो प्रश्न आसता, आनी ताचे खातीर तुम्ही पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत ओन्ली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.